येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. नुस्तेमारी बंदीच्या काळातली नुस्तेमारी कोळमाच्या श्रीरंग पागीक पडूं येताली म्हारग, पूण ताच्याच गांवच्या लोकांनी वाटयलो खुबळिल्ल्या दर्यांतल्यान. लोलये वाठारांत चल्ल्यात उदकाचे हाल, पिवपाक भायल्यान हाडचें पडटा उदक. शेतकी विभागान चलयले आड नदर. दिल्ली चालू आसात 66वे राष्ट्रीय स्कुलाचे खेळ. 6 ते 13 जून मजगती चलतल्या खेळात गोंयच्या चल्यांनी बुद्धीबळात जिखले कांस्य पदक. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. नुस्तेमारी बंदीच्या काळातली नुस्तेमारी कोळमाच्या श्रीरंग पागीक म्हारग पडूं येताली, पूण तांच्याच गांवच्या लोकांनी जिवाच्या आकांतान खुबळिल्ल्या दर्यांतल्यान ताका वाटयलो. मरणाच्या दारांतल्यान ओडून हाडलो असो म्हटल्यार जाता. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सद्याक पावसाळो सुरू जावपाचे दीस म्हणजे 1 जुना पासून नुस्तेमारी करपा खातीर बंदी आसता, कारण हो पिरियड हो तांती घालपाचो आसता नुस्त्याचो. त्याच बरोबर आतां दर्याक एक वादळ सामकें चाळवलां, देखून सरकारान सगळ्या नुस्तेमार आनी बाकीच्या दर्यांतल्या एक्टिविटी करपी लोकांक निर्बंध घातला की तुमी दर्यांत वचपाचें ना. तरी पूण पयर बुधवारा एक 5:30 वरांचेर सुमार एक मनीस आपली पात घेवन तळपण न्हंयेंतल्यान भितर सरलो आनी ह्या वादळाच्या चक्रीवादळाक भितर तो गुरफटलो आनी इतले परिस्थिती तागेली जाली की त्या हातूंत भितर दुर्दैव तागेलो जो मोटर आसा तो बंद पडलो आनी तो थंय घुंवत उरलो. सुदैवान ह्या हांगासरल्या जवळपास आशिल्ल्या कोळम गांवच्या लोकांनी परिस्थिती ताची पळयली आनी ताका दोरखंड दिले उपरांत कितल्याशाच लोकांनी वेगवेगळे आदार दिवन ताका कशा बशा पद्दतीन तडीर काडलो. जो लोकांचो आदार नाशिल्लो, लोक जर नाशिल्ले जाल्यार ती पाती वयता आशिल्ली आनी ह्या पातीक आशिल्ले 2 जणी युवक हे ना जावपाचे. हो मनीस ओरिजिनली कोळमा हांगासरलो, पूण ताच्या उपरांत तो लग्न जावन तळपण हांगासर थंयच सेटल जाल्लो मनीस आनी ताचें नांव श्रीरंग पागी आसून सुदैवान ताचो आतां जीव वाचलेलो आसा आनीक लोकांनीच ताचो जीव वाटयल्लो आसा. आयकुया आमी लोकांच्याच हांगासरल्या थळाव्या लोकां कडच्यान तांच्यांनी कशा पद्दतीन ही बोट आनी त्या 2 लोकांक वाचयलो तें. कोळमाचे तळपण न्हंयेतली ही घडणुकेची सुलूस लागतकच कोस्टल पुलीस, फायर ब्रिगेडवाले धांवून येयले खरे, पूण कोळमाकारांनी वेळारच धांव घेवन तांकां कशे वाटायले ते आयकात तेंच्याच तोंडांतल्यान. 7:30 रातचे आमकां कळ्ळां. 7:30 ते मागीर 8, 9, 10 11 जाली रातची 11 जाली. वयर काडटा म्हणल्यार हय खूब लोक ना, 300 लोक, 300, 400, 500 म्हणल्यार लोक. पूण तेंच्यांनी तुमकां कितें कॉन्टेक्ट केलें, कितें प्रॉब्लेम जाला म्हणून? आमकां कळ्ळें तें, कोणी तर सांगलें आमकां थिंगा अमक्याली पात जाली म्हणून बंद पडली. आमची खाडे वचून जाली आनी परत वचून जाली. ती थिंग बंद पडटले ती येयले मागीर आमी थंयच्यान टॉर्च मारले आनी तांकां अशी यो म्हणून सांगलें पाणी ओडटा म्हणून. मागीर ते अशें येयले ते पाणयान सारके फातरायन पडले. मागीर हांवें ती दोरी हाडली आनी ती दोरी गायली. मागीर थोडे एक संतोल पे गमेर एक फुडें हांव गेले, हांवें ताका दोरी दिली, तांणी दोरी गायली आनी म्हाका बरें दिली पाक दिली ओडपाक तर मागीर ती ते सायडी ओडून जाली. ह्या सायडीच्यान घेतले, ह्या सायडीच्यान मागीर ओडून मागीर आमी ती काडली. खूब टायम लागलो. पूण दर्या वादळ जाल्लें आशिल्लें. हांव चलोन येयले गांवां पूण ही खाडींतल्यान दर्या येयल्ली. खाडीच्यान आनी कितले लोक आशिल्ले भितर? 2 जाण. 2 जाण आशिल्ले. पूण जर तर आनी बुडपाची शक्यता आशिल्ली न्हू. हय मनीस इतलो ना जाल्यार काबार जाताले आपल्या गांवांत. बुडपाची शक्यता बुडोन आनी कांय ना, मनीस म्हणल्यार हांव मुश्कील. आतां फातरां पडले म्हणून आमी तेंका सपोर्ट करून आमी उबारून काडला. मागीर चेड्यान एकट्या पयलीं काडलो, दुसऱ्या मागीर 2 जाणांनी संकल्पान चेड्यान काडलो. तेंच्या ते जाळ पडले आसले ते वाटून काडले. मागीर ताका फातरा वयल्यान घेयलो, मागीर तेजे तळपाचेर मागीर हांवें येयलो, हांवें घेवन मागीर तळपाक हेंचोले दिलो. मागीर हाडून घरा कडेन न्हिदपाक गेले. दिसान मागीर ताका मागीर तळपण वयता तेजे घरा कडेन पावयलो आनी बोट मागीर आमी सगळ्यान मेळून वयर काडली. सगळे खूब लोक, पावळसार लोक, कोळमा जावन त्या कोळमा, पाटणे जावन, तारीर जावन, तळपण जावन बेश्टाच पेटताले. आनी ते कांय मनार घेयलो ना. मागीर म्हणलें मागीर आमचे टॉर्च मारून वयले, थिंग दिसां लागले
5 दिसां लागले ते आमी खर्च करता मागीर ते कोण्याक सांगलें की ते आमगेलें म्हण मागीर ती खर्च करता अशी येयली 5 तशें पावता कंट्रोल जायना आशिल्लें कंट्रोल जायना जाली आनी बाजळ जाली मागीर हती पावतकीर ते सगळे गेले मागीर हांव मागीर अमीर काका आनी संकल्प्या गेले तेंगेले मागीर हांवें संकल्प्या काडलो मागीर अमीर काका गेलो पूण कितें त्रास पडले तुमकां काडपाक हांगा हाडपाक ती वयर तडीर हाडपाक त्रास जाले तेंच्या खूब त्रास जाले तुमी जर तर हांगा नाशिल्ले जाल्यार कितें जावपाचें मनीस मेळना तेंका तर उडी मारली जाल्यार ते मनीस मेळना मेळनाशिल्लें इतले वादळ तेच आयिल्लें गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आणि संगीता ओली. गोंयांत उदकाचो उणाव वाडपाक लागला देखून झऱ्याची राखण करप काळाची गरज जावन रावल्या. बेताळवाडो कवळेच्या थळाव्या लोकांनी कपडे धुवपा आनी पिवपाक उपेगी पडटल्या ह्या सैमीक झऱ्याची राखण करची अशें मागलां. आतां थळाव्या पंच वांगड्यांनी फुडाकार घेतला. WRD विभागाच्या माध्यमांतल्यान हो झरो राखतले पंच वांगड्यान उतर दिलां. इवन फाटली दिसा नळाची इतली आमकां हें जाल्लें शॉर्टेज जाल्ली उदकाची तेन्ना हें उदकान हें देवाचें सारकें हें उदकान आमकां लोकांक तान भागयल्या आनी मोठो प्रश्न म्हणल्यार कितें जाता आतां म्हादयेचें सुद्दां उदक इतलें प्रॉब्लेम जाल्लो आसा म्हादई लागून आनी कितें लागून ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां WRD मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर हेंचे कडेन मागतां की मुद्दम तेणी हांगा विजीट करचें आमकां पंचायतीक हें करून आनी मुद्दम ही जी झर आसा ती आमची प्रोटेक्ट करची आनी इवन हांव आमच्या गांवच्या लोकां कडेन सुद्दां मागतां की हांगा कसलेच तुमी हांगा कोयर म्हणटा उडोवचो न्ही आनी दुर्गंधी पोसोवची न्ही कित्याक हे आमकां आनी आमचे फुडले भुरगे पिडीक सगळ्यांक लागून हे उदकाची सोय हांगसर म्हटल्यार जेन्ना नळ नासता तेन्ना ही झर हांगा 12 वर्साचे 12 म्हयने चालू आसता आनी हांव सगळ्यां कडेन मागतां की म्हाज्या हितून पंचायती थ्रू हांव ही झर प्रोटेक्ट करपा लागून फुडाकार घेतलो सगळ्या लोकांक विश्वासाक घेवन आनी ही झर आमी प्रोटेक्ट करतले WRD डिपार्टमेंटा थ्रू. ही झर आसून आमकां मातशी बऱ्या पडटा कित्याक कपडे धुवपाक आनी नळ बीन केन्ना ना जाल्यार आयदन धुवपाक उदक खावपाक बीन बऱ्या पडटा आमकां हें कित्याक मातशें निवळ आसपा जाय हिंगा अशें म्हण आमी मागताय. उबी आसा ती बेताळवाडा झर म्हणटा हिका आनी ही झर सामकी सरस्वती इश्कॉल जें आसा थंयच्यान एक 50 मिटराचेर कवळ्या हांगा ही जी झर उबी आसा ही झरीचें सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं जेन्ना पळय हांगा नळ बी कांय नाशिल्ले तेन्ना हो अख्खो वाडो ही झरीचेंच उदक घरा वापरताले पिवपाक आनी कपडे उमळपाक तशेंच बाकीचे आयदनां धुवपाक सगळ्या खातीर. आतां कितें जालें सगळ्या घरांनी नळ आयिल्ल्या कारणान ही झर मातशी लोकां कडल्यान दुर्लक्षीत जाल्ली आसा. उदक पिवपाक आतां वापरना फक्त थोडे एक 4-5 घरां कपडे उमळपा खातीर वापरता. तुमकां हांगा दिसतलें पळय लोकांनी हाडून झरीक हें हांगा दाखया तांकां मातशें कशें प्लास्टीक उडोवन हें हळशीक केल्ली आसा. आतां आमच्या पंच योगेश कवळेकरान फुडाकार घेवन ही लोक हाडून हांगा ही झर निवळ करपाची आयच्यान काम सुरू करपाचें ठरयलां. तेन्ना आमकां अशें दिसता की ही झर अशी बरे भशेन सांबाळून दवरची जेच्या खातीर जेन्ना फुडें पावस येना उदक मेळना तेन्ना हेजो झरीचो उपयोग पिवपाक तरी जातलो. आमी हांगासर खूब वर्सां जालीं हांव लग्न जायते मेरेन हांगासर हे झरी कपडे धुवपाक येता. हे झरीचें केन्नाच उदक अशें कमी अशें जावना. जेन्ना नळ ना तेन्ना सुद्दां आमी न्हावपाक सुद्दां हें उदक वापरूंक व्हरता. हय आनी लोक असो खूब जाण येता धुवपाक. आमी 10-12 तरी बायलां जाण धुवपाक हांगासर येता चालू आसता झरीचेर. अशें उदक हें केन्ना अशें बंद अशें जावना. हय उदक बरें सामकें. आमी हांगासर केन्ना असो उदक ना जाल्यार अशी कोणूय शेजाऱ्यां सुद्दां येवन हांगा तोंड धुवपाक उदक वापरता न्हावपाक व्हरता नळ ना तेन्ना हें आमी उदक वापरता सगळीं जाणां. खूब वर्सां पयलीं पासून ही झर हांगा चालू आसा. तेन्ना हे झरीचेर हे आख्खे वाड्या वयलो लोक सगळे उदक वापरता. डेली कपडे यूज करता कपडे धुता बिता सगळे आनी हो अनुभव म्हाका कमीत तो म्हाजो अनुभव म्हाका 72 वर्सांचो अनुभव म्हाका आयज आसा हांगा. आनी हे 12 म्हयने उदक हांगा चालू आसता केन्ना सुकना उदक. आनी उदक म्हणजे हें उदक झरेचें आसा कंटिन्यूस पिवपाचें अशें. नळ सुद्दां बंद आसता 8-8 दीस सगळे लोक ह्या वाड्या वयलो उदक हांगसर भरून व्हरता. हें जें उदक जें आसा न्ही हें नॅचरल उदक एक जालें म्हणजे औषधी उदक ताका पळय फुगाव उक्ते पळय जाता हें जर 7 दिसांक जर न्हाणेलें जर जायत तेका फुगाव बी सगळें निवळटा. दोळे आयिल्ल्याक जर दोळ्याक उदक तें मारत न्ही दोळे बी मातशे 2 दिसांनी ते कमी जाता. वखद घालना शिवाय तें उदक बरें अशें लोक सगळे सांगताले.
गुणकारी वखद ते कळ्ळें तुका आनी ते म्हाका दिसता बरें जर डेव्हलप जर केलें जाल्यार आनी एक खूब लोकांक तें उदक यूज जातलें आतां पळय 2-2 दीस नळ ना लोकांची गर्दी पडटा त्या झरी कडेन आनी लोक सगळे उदक बालद्यांनी भरून भरून न्हाता आनी खाता सुद्दां 3 दीस उदक ना पळय लोकांची कितली गर्दी थंय तरी उदक ती झर हाडटाना लोकांनी व्हरता तितलें तें उदक परत व्हांवता उदक अशी ती झर आसा ती बरी जर डेव्हलप करून बरें केलें जाल्यार एक त्या लोकांचे बरें जातलें अशें दिसता म्हाका आनी जातलें आनी हांव आशा बाळगितां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सरकार उदरगत करता म्हणटा खरें, पूण हेच नियोजन नाशिल्ले उदरगतीक लागून उदकाच्या वाटांची वचत थंय वाट लागल्या. लोलये पंचायत वाठारांत सद्याक लोकांचे हाल चल्ल्यात. लोकांक पिवपाक अक्षरशः भायल्यान उदक हाडचें पडटा. शेतकी विभागानूय आड नदर चलयल्या. पळयात देविदास गांवकाराचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. लोलये पंचायत वाठारांतल्या गांडेबान म्हणटा थंयसर आशिल्ल्या ह्या वांकडे न्हंयचेर ज्या ह्या कोकण रेल्वेच्या रस्त्या खातीर जी माती काडिल्ली ती पावसाच्या टायमार सगळी व्हांवन हांगासर येता आनी हांगासर येवन ही हांगासर तो गाळ इतलो साचता की उदक ब्लॉक जाल्लेलें आसा आनी ताका लागून ह्या न्हंयचें उदक तुमी पळयतात तें जणू काय येलो कलराच्या पेंटाचें आसा काय कितें किंवा हें गोडाचें उदक काय कितें अशा तरेचें सिच्युएशन हांगासर तयार जालां. इरिगेशन डिपार्टमेंट जेन्ना व्हळाक उदक सुकपाच्या लागीं पावता त्या वेळाचेर हांगा बंधारो बांदता आनी जेन्ना परत पावसाच्या टायमार व्होळ लागता त्या वेळाचेर बंधारो ते काडटा. म्हणजे ह्या टायमार दोनीच्या टायमार ते इरिगेशनाचे मनीस हांगासर पावता तरी पूण हे इरिगेशनाच्या मनशांक हांगासर हें दिसना काय कितें काय दिसून ते नजरअंदाज करता आनी नजरअंदाज करता आसत जाल्यार कित्याक करता आसत होय तितलोच मोठो प्रश्न. दुसरी गजाल इरिगेशन डिपार्टमेंटान हांगा जे 2 बंधारे आसा एक बंधारो परफेक्ट आसता जाल्यार दुसरो बंधारो जो आसता त्या बंधाऱ्याक तांचे 2 वाटो आसा आनी बरेचशे लोक हांगासर नुस्तें खावपाक म्हणून येता आनी तो बंधारो ओपन करता आनी नुस्तें मारून खातात आनी तो बंधारो ओपन सोडून वयता आनी ताका लागून हांगासर खारें उदक मेळ तशें भितर सरता आनी सगळी सिस्टम हांगाची इकोसिस्टम जी सगळी बरबाद जावन वयता. ताका लागून इरिगेशन डिपार्टमेंटान हाजे कडेन गंभीर्यान लक्ष घालून योग्य तो उपाय करपाची गरज आसा. लोलये पंचायत वाठारात कोंकण रेल्वेच्या रस्तो कामाक लागून काडिल्ली माती लोलये वाठारांतल्या काजरकेळ गांवांतले वांकडे न्हंयत येवन सगळे उदक हळडुवें जाला. न्हंयेत बांद घातिल्ल्यान उदक सुकलां आनी दर्याचें उदक परते येवन लोकांच्या बायांनी खारें उदक सांठोवन रावलां. थळाव्यांक पिवपाचें उदक भायल्यान हाडचें पडटा. शेतकी विभागान ताकतिकेन लक्ष दिवपाक जाय. न्हंयचो प्रॉब्लेम कितें? हांगा न्हंयचो प्रॉब्लेम कितें जाता ही उपशिल्या म्हाका दिसता केन्ना पुर्तुगेज लोकांनी उपशिल्ली त्या नंतर उपशिल्ली काय खबर ना. म्हाका आतां 53 इयर जाली म्हळ्यार म्हाका जेन्ना कळपाक लागला 30 वर्सां जाली तेन्ना ही केन्ना उपशिल्ली म्हाका याद ना. आनी हे वर्सान वर्स येवन बांद घालतात त्या नदी म्हाका दिसता 2 मिटर सुद्दां उदक ना आनी त्या वर्सान उदक घालतात आनी हांगा सद्या हें जालां ट्युरिजम जाला आनी हांगची ट्युरिजमार रातीन येवन सोरो बिरो पिवन लोक एन्जॉय करतात आनी त्या नुस्त्याक लागून तें उदक सोडून दितात आनी तें उदक सगळें दर्या वता आनी दर्याचें खारें उदक इंटर जाता. आतां सद्या पावस लांबणेचेर गेल्ल्यान आमगे बांयक खारें उदक आयलां आनी हांवें पयलीं आवाज काड मामलेदार ऑफिसांत वचून मामलेदारासून सांगिल्लें की सर अशें असो प्रॉब्लम आहा आमगे उदक सामकें गडूळ जाता खारें उदक येता. तेन्ना मातशें आमकां हे बांद परफेक्ट जाय आनी हो प्रॉपर बांद हें करून हाची चावी इरिगेशन डिपार्टमेंटा कडेन दवरची आनी तांणी त्या टायमार ती उदक सोडचें उदक भरपाचें हें काम तांणी पळोवचें. हांगा सद्या कोणालेच येना आनी हांगा डेली पार्टी चलता आनी लोकल्सांक सुद्दां हाचो त्रास जाता. रातीन व्हडलो बोवाळ घालता आनी सद्या आतां आमी उदक भायल्यान हाडून पितात अशी आमची परिस्थिती फर्स्ट टायम जाल्या. पोरूय बी जाल्ली पूण मातशी कमी जाल्ली अंदू खूब जालें. हांव जाल्यार बांयचें उदक तुमकां हाडून दाखोवपाक शकता. तेन्ना म्हगे एक रिक्वेस्ट आहा की इरिगेशन डिपार्टमेंटान जाता तितलें भितर अगड घालून आनी कितें तरी परमनंट प्रोविजन सोल्युशन काडून हें जाता तितलें बेगीन हें करून लोकांक मातशी राहत दिवची अशी म्हजी इच्छा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, श्वेता गांवकार आनी निखिल जल्मी. आळशाचो दीस सराना वावुरतल्याक रातूय पावना अशी कोंकणीत म्हण आसा. सरकाराक आनी कावेलोसकारांक ती लागू पडटा. सरकारांचे डिजास्टर मॅनेजमेंट कशें कितें काम करता ते गोंयकार सगळे पळयतात. कावेलोसचे पंचायतीन कोणाचीच वाट पळयनासतना आत्मनिर्भर जावपाचो यत्न केला. कशें ते सांगता आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आज कावेलोसे पंचायतीन पयलींच एक प्रिकॉशन घेतले कडेन आसा तें म्हणलें जाल्यार जो मुखार डिजास्टर जातलो ह्या डिजास्टराक कशें तोंड दिवचें कशी फायट करची
सगळे सरकाराचेर अवलंबून रावल ना ते सरकार धाडटलो आनीक तेदो म्हणल्यार हांगा लोक सेफ जाता म्हणटा तें सोड खबर. हेणी आज पंचायतीन जी काबिलिसी पंचायत आसा हेणी आज गाडये बरोबरच तितून सगळे आयटम आसात, इलेक्ट्रिसिटीचे आयटम आसात, ह्या कोयती आसात, पिकास आसा, खोरी आसात, कटर आसात, जनरेटर आसा आनी जी ती क्लॅम्प लागतात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात ती हांगा तेणी अरेंज करून दवरले कडेन आसात. आनी ही पयली पंचायत आसतली ती आपल्याल्या पांयार उबी रावन हांगा डिझास्टराचें सामान पयली एकट्यान केलें आनी हे हाडून हांगा दवरले कडेन आसा. जर हेजे मुखार कितलोय जर डिझास्टर जालो जाल्यार ते भिवपाचें ना, कित्याक तेंचे कडेन ऑलरेडी सामान आसा. आमची हेजे प्रमाणे जर पळयलें जायत असली सामान हे तुगेले खंयच्या डिपार्टमेंटा फुडें नासतले, इवन फायर ब्रिगेडी फुडें सुद्दां नासतले. असले आयटम जे आसात ते हांगा हाडून दवरले कडेन आसा. खरें कॉंग्रॅच्युलेशन तांकां आनी बरें काम केलें तेणी. ओके, टुडे वी हॅव लॉन्च, आयज आमी एक लॉन्च केला एक डिझास्टर अँड रेस्क्यू टीम ऑफ काबिलोसीम, जी आयज इम्पॉर्टंट आहा. जेन्ना एक आतां काल सायक्लोन येता, हरिकेन येता म्हणून मातशें आवाज जाल्लो, वी वर लकी दॅट इट इज मातशें तो पयस गेलो म्हणून. सो तेका लागून आमगेले एज अ न्यू बॉडी आमगेलो हो प्लॅन आसलोच पयलोसून दॅट टू स्टार्ट विथ अ रेस्क्यू अँड डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम. And आयज सगळे all section of people from the shack owners, people from the water sport, fishermen, medical facilities, the bus owners, the heavy machinery like JCB owners, the welding guys. So all team is consisting of a good experts for the basic आमकां एक rescue operation. Today आमी launch केला ते जावं आमकां important chain pulley, carter, तुगेलो ladder, pickaxe, मागीर तुगेले safety gears, all the basic things are there with us. आमकडे सगळे आहा. आणि आयज कावेलोसी want to show the villages that you don't wait for the government. Let us do something so that if there is a major disaster, one ambulance cannot go everywhere. एक ambulance आहा ते सगळे कडेन पावपाक शकना, एक फायर रेस्क्यू सगळे कडेन पावपाक शकना. आमी टॅलेंटेड आहे, सो तेका लागून हे टॅलेंट आयज आमी उजार करूया. And again, as a Sarpanch of Kavalasi, I am very much, you can tell you, my full support is there. Here, Sokde, Tumka, Zager Galpa. We can provide vehicles for support, in case of emergency. If there is something to be, trees to be cut and all, we can provide manpower also on the roads, wherever possible. We are there, not only our team, but other St. Regis is there. Red Sea is there. They are all committed to support for this disaster management of Kavalasi. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि निखिल जल्मी. परतून घे एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 6 ते 13 जून मजगती दिल्लीत चालू आशिल्ल्या 66व्या राष्ट्रीय स्कुलांच्या खेळात गोंयच्या चल्यांची बुद्धीबळ पंगडान कांस्य पदक जिखले. कोविड-19 महामारीक लागून 3 वर्सांचो विसव घेतल्या उपरांत हे खेळ सुरू जाल्यात. दिल्लीत हँडबॉल, बास्केटबॉल, बुद्धीबळ, शूटिंग, टेनिस, स्विमींग, कुस्ती, टायकोंडो, खो खो, जिमनॅस्टीक, कबड्डी आनी योग सर्ती जाल्यो. जाल्यार बॉक्सिंग, जुडो, टेबल टेनिस, फुटबॉल आनी व्हॉलीबॉल सर्ती भोपाळांत आनी बॅडमिंटन सर्त ग्वालियरांत जातली. गोवा 365 खातीर ओमकार देशप्रभू. 10 आणि 11 तारखेक गोंयांत घसघशीत पावस पडूं येता. उत्तर आणि दक्षिण दोन्ही जिल्ह्यांनी पावसाचो येलो अलर्ट जाहीर केला. काल केरळात मान्सून पावला, पूण गोंयांत तो अजून पावपाचो आसा. पळयात हवामान विभागाचो फुडलो नियाळ. गोंयांत मान्सून येवपाक कळाव जाल्ल्यान लोकांक गरमेक लागून त्रास जावपाक लागला. मळबात कुपां दाटल्या आसली तरी जायत्या वाठारांनी आजून पावस हजेरी लावपाचो आसा. शुक्रारा कांय वाठार सुके उरले तरी शेनवारा आनी आयतारा कांय वाठारांनी पावस हजेरी लायतलो अशी आस्त आसा. आयज चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 10 आनी 11 जूनाक राज्यांत येलो अलर्ट. 10 आनी 11 वेर मध्यम पावस. केरळ, कर्नाटकांत मान्सून पावलो. शेनवारा चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस. मजगती बिपारजॉय चक्रीवादळ सध्या पूर्व मध्य अरबी दर्यांत आसा आनी ते 6 किलोमिटराच्या वेगान ल्हव ल्हव उत्तर ईशान्य कडेन वचपाक लागलां. फुडल्या 36 वरांनी हे चक्रीवादळ आनीक खर जावन फुडल्या 48 वरांक उत्तर ईशान्य कडेन आनी त्या उपरांतच्या 3 दिसांनी उत्तर वायव्य दिशेक वचूं येता.
बिपारजॉय चक्रीवादळ 6 किलोमिटराच्या वेगान ल्हव उत्तर ईशान्ये कडेन वता. बिपारजॉय चक्रीवादळ आनीक जावं येता खर. पूर्व मध्य आनी पश्चिम मध्य अरबी दर्यांतली नुस्तेमारी 13 जुना मेरेन पुरायेन बंद. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.